जानेर 2023च्यान सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया कर्मचारी निवड आयोगामार्फत जातली। जे कोण इत्सूक आसा ते पिवन ते LDC पदा खातीर फक्त एकच परीक्षा दितले आनी तांकां मंत्री आमदारांकडेन फावटी घालच्यो पडच्यो ना म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्टेटीतले पिवना पासून तो LDC खंयच्याय कॅटेगरीतले पोस्ट हाज्या फुडें एकूच फावटी परीक्षा दिवप। एका पिवनाच्या एप्लिकेशनाक 5000 एप्लिकेशनां आयली, 5 LDCच्या एप्लिकेशनाक 10,000 एप्लिकेशन आयली। हांव परत परत एप्लाय करता, हांव परत परत परीक्षा दिता आनी हांव परत परत आमदारा कडेन वयता। ही पाळी गोंयच्या तरणाट्याचेर केन्नाच येवची न्ही हाज्या खातीरच आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाची सुरवात केल्या। येता त्या जानेवारी पासून सगळे पोस्ट हे स्टाफ सिलेक्शनाच्यान भरले वयतले। वर्सांतल्यान एकूच फावटी परीक्षा दिवपाची, मागीर तो पोस्ट खंयचोय आसूनी ट्रान्सपरंट पद्दतीत खंयच्याच इन्फ्लुएन्साच्या पद्दतीत ताका जो इलिजिबल आसा, जो केपेबल आसा ताका नोकरी मेळची हे सरकाराचे धोरण आसा। आनी ताकाच लागून स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यान आमच्या सरकारात ती भरती प्रक्रिया जी आसा ही येता त्या जानेवारींतल्यान सुरवात जातली। आनी म्हणून तर म्हणजे जशें आमी विविध खात्यांनी वेगवेगळे कार्यक्रम सुरवात केल्या, त्याच धर्तीचेर सिलेक्शन प्रोसेसूय बी सुरवात केला। गोंयच्या तरणाट्यांक बऱ्या पद्दतीत अशा पद्दतीत सरकारान ऑपॉर्च्युनिटी मेळची म्हणून आमी सातत्यात काम करता।